देवान जीण दिला, हाल काढून तरी जगची पडटा। हे व्हडा 70च्या 17 वर्सां पिरायेचे सोनम गांवकर जल्माक आयला थंयच्यान ताचे पाय जमणीक लागनात। आवय बापायचे एकलेच चली। हय हे पयलीं जाते पुणेच तशें तें आतां ताका 17वे सोंपात येयले, 18वे लागतले। सरकारा कडच्यान कितें पगार मेळटा तातूंतल्यान आपली जीण जगप, कोणें आपयले जाल्यार दिसावड्याच्या कामाक वचप। सो तुमकां तेका पेमेंट बी मेळटा? हो 3,000 का 3,500 कितें तरी मेळटा आसतले। तेच्या पप्पाच्या नांवार आसा। काय तशें सगळें कळटा म्हटल्यार तेजें सगळें करचें पडटा, म्हणजे तेका वचोंक चलोंक जमाना न्हू। तेका धरून दोगांनी धरून व्हरता आमी मान्या, मागीर न्हांवंक घालता, कपडे बी आमी कपडे घालता ते। दोतोरा कडेन व्हरतलो जाल्यार आनीक कोणाच्या आधाराक उलो मारचो पडटा। एकूच ते बाय? हो एकूच बाय ते। आणि तुमचो आनी कोण कामाक जाय? आमचो कोणी एक ना कामाक, आमी घरात कडे तेजेच फाटल्यान भोंवता। तेजो एक काही मेळटा पेमेंट न्हू, तेज्या वचून आमी आतां जगता। आणि कोणाचे कामाक वयता? हय हाजिरीचें काम गावलें तर करता ते, म्हणून आतां नात तें हाजिरीचें, कोणी बोड्यान आपयलें तर वचपाचें। घरा एकलो तरी मनीस जायच, कोणें आपयल्यार बापूय कामाक वतालो आनी घरात चलये कडेन आवय रावताली। मागणी तेका आतां संडासाक बसोंक विसर आसता न्हू, तसली एक गावताल्या बघपाची। आमी आतां खंय येयलें दोतोरा कडेन बी भाड्याची गाडी करतात, तिगा जाय तेका गाडयेन बसोवंक, मागीर व्हरता आनी मागीर हाडटा। हय आमी धाडटा, त्याच पयशांनी बागयता आनी काय। एक मनीस जायत पडटा? हय एक मनीस तेच्या भोवती जायत पडटा, तेका न्हिदोंक जाय, बसोवंक जाय। इस्कोलाक वचाले? इस्कोलाक वचाले तेका व्हरात आनी पावय आसले आमी। प्रुडंटाच्या घरा पाविल्ले तेन्ना बापूय आसलो, मात वेळ काळ येता तो कितें पळोवन येता तेवूय कळना। बापूय आताकान सोंपलो, आतां चली आनी ताची आवय दोगूच जाणां घरा। कोण तरी येतलो आधाराक आनी जीण सुखाची ना जाव पूण मातशें तरी दुख्ख कमी करीत काय ह्या आशेन जगतात। प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत।